नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा फाल्यां शेनवारा. दामू नायकान शुक्रारा केलो भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर अर्ज दाखल. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक. दिलीप परुळेकर, वासुदेव मेंगगांवकार आणि सुवर्णा तेंडुलकरांचो आस्पाव. जीएमसीतलो सर्व्हर डावन. पेपर नोंदणी करपाक लोकांच्यो लागिल्ल्यो लायनी. मंत्री विश्वजीत म्हणटा ती जीएमसीची चूक न्हय. कोडिंग आणि रोबोटिक्स शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां उपरांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी उरच्यो नात रिकाम्यो सुवाती. तशेंच रोबोटिक्स शिक्षणातूय गोंय करतले भारताचे नेतृत्व, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कांगरेच्या लोकांनी केली उदका पुरवण विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्याची तोखणाय. अधिकाऱ्यांनी कामां सारकी केल्यार मंत्र्यांच्या फावराची ना गरज. काक्राच्या थळाव्यांचो सल्लो. आणि गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासोक फावो जालो जिणे गौरव श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून पुरस्कार दिवन केलो भोवमान. आता खबर विस्तारान. आदले आमदार दामू नायक आता भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष. दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा फाल्यां शेनवाराक जातली. वेंचणूक प्रभारी सुनील बन्सल दामूच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतले. वर्ल्डार नामना आशिल्ली एकमेव भारतीय जनता पार्टी जी रजिस्ट्रेशनान भितर म्हणजे डिजिटली रजिस्टर्ड केली. म्हणजे अशें बेस्ते पेपरार बरोवन अशें बोगस बिगस कांय न्ही. 15 कोटी मेंबर आशिल्ले आनी अजुनूय मेंबरशीप वाडटा, कारण महाराष्ट्रान मेंबरशीप आनी अनेक जाता इलेक्शन आशिल्ले कडेन जावना आशिल्ले की मेंबरशीप वाडटा. अशी 15 कोटी सदस्य आशिल्ली पार्टी आनी इतलेशे गोंयान 4.5 लाख पर्यंत मेंबरशीप पाविल्ली पार्टी. त्या पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आयज ह्या पदा पर्यंत पावला. हे सगळे गोंयचे जितले जुने नवीन हे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या सगळ्या कार्याच्या बळाचेरच पार्टी जी व्हडली जाल्ली आसा. म्हणून हांव तांचो पयलीं सगळ्यांक बरें दिसता आनी खूब खूब बरें दिसता. आनी ह्या क्षणाक मुद्दामून याद करतलो की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आनी त्या वेळा पासून श्रीपाद नायक, पार्सेकर, हल्लेकर आनी बाकीचे सगळ्या मार्गांनी ही पार्टी फुडें व्हेल्या. त्या परंपरेक कायम ह्या पार्टीच्यो ज्यो आसा दुरासा ती यशस्वीपणे व्हरपा खातीर हे सगळे फाटले आतांचे आनी नवीन आता आनी येणारे सगळे जे कार्यकर्ते आसात तांचे खातीर फुडें वचपाक. सर, 7 नांव काडलेली तेन्ना तुमकां विश्वास आशिल्लो तुमी जातले म्हणून? हांव प्रत्येक वेळाचेर समजा कोणाची नांव आयलें आसता पार्टीची एक संघटनात्मक प्रक्रिया आसा आनी त्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून जो कोण जाता तो आनंदान स्विकारता. आनी तातूंत भितर कोणाचें जालें जालें कांयच उरना अशें फाटल्या वेळारय म्हणजे आशिल्लें. पण तशें हेंच ना, कारण आमी त्याच जोमान त्याच जिद्दीन त्याच नेटान फुडें चलत आसा. कारण ही पार्टी तुका ती उर्बा दिता, कारण ह्या पार्टीचे तत्वां, पार्टीचे ध्येय धोरणां आनी पयले राष्ट्र, दुसरी पार्टी आनी तिसरो तूं स्वता ह्या तत्वाचेर पार्टी करता. आनी ताजो हांव एक भाग आसा, म्हाका अभिमान आसा. आनी म्हणून हे सगळे ज्येश्ठ श्रेश्ठांचें मार्गदर्शन आसा. इलेक्शनां हो एकच प्रश्न ह्या पार्टी फुड्यान आसना. संघटन वाडोवपाचें, संघटनाच्या मार्फत एक नवीन कार्यकर्तो तयार करपाचें आनी जो कार्यकर्तो ह्या राज्याचे न्हय तर राष्ट्र उबारणीसाठी तयार करपाचें हें काम संघटनेचें आसता. आनी म्हाका दिसता ते संघटनेच्या हातूंतल्यान नवे मुशीतले नवे कार्यकर्ते घडचे जे अशे मनोहरबाई सारखे, श्रीपाद नायका सारखे, म्हणजे हांव व्हडली आनी कांय नांव घेना, हांचे सारखे तयार जावचे, तांचे आदर्श दोळ्यांत घेवन हें संघटनेचें मुख्य काम आसता. म्हाका दिसता संघटना सदृढ जर जाली जाल्यार सगळीं इलेक्शनां, सगळीं ध्येय जें आसा तें साध्य करपा खातीर बांदिल्लें आसा. सो आय फील संघटन, ऑर्गनायझेशन हें घट जावप हें म्हत्वाचें. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडपा खातीर गोंयांतल्यान भाजपाच्या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. हातूंत दिलीप परुळेकर, वासुदेव मेंगगांवकार आणि सुवर्णा तेंडुलकर या 3 मतदारांची नेमणूक केल्या. राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल हांचे कडेन मतदार अर्ज दिलो.
गोयच्या स्टेट प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचे ऑब्झर्वर आसात. काल ते आसामात निवडणूक घेतली, निवडणूक अधिकारी आसात आणि ते आज गोंयान आयले. आणि आता त्यांच्यानी पयलीं आमचे 3 आमकां नॅशनल कावन्सील म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंट जी निवडणूक जातली त्या निवडणुकीक वोटींग अधिकार जेंका आसा असे 3. त्याचे भितर आमचे पार्टीचे सिनियर नेता आणि आदले मंत्री आदले आमदार दिलीप बाब परोळेकर, दुसरे आमचे आदले आमदार आमचे ST लिडर वासुदेव मेंगावकर आणि तिसरे आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आदले जिल्हा पंचायतीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष हे हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन हांगा दिल्लें आसा आमच्या रिटर्निंग ऑफिसर ऑल इंडिया आमचे. आणि त्यामुळे तांकां जी निवडणूक नॅशनल प्रेसिडेंटाची जातली त्या निवडणुकीक हे आमचे वोटर आसले गोंयच्यान हे 3 जाण आणि प्लस स्टेट प्रेसिडेंट हे आमचे वोटर आसात म्हणून त्यांची आज आमी हे केल्लें नॉमिनेशन बनलें. इंटरनेट सर्वर डावन जाल्ल्यान जीएमसीत पेपर नोंदणी करपाक दुयेंतीच्यो लायनी लागिल्ल्यो. हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक विचारले तेन्ना सर्वर डावन जावप ही जीएमसीची चूक न्हय अशें तो उलयलो. बांबोळेचे जीएमसी हॉस्पिटल हे गोंयांतले एक व्हडले हॉस्पिटल. थंय पुराय गोंयांतले तशेंच गोंया भायले लोक आपली भलायकी तपासपा खातीर येतात. मात ह्याच हॉस्पिटलान शुक्रारा सकाळच्यान इंटरनेट सर्वर डावन जाल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास जालो. पेपर नोंदणी करपाक लोकांक वरांची वरां लायनीत उबे रावचे पडले. पेपर नोंदणी करता थंय बसपाक लेगीत सोय नाशिल्ल्यान दुयेंतांचे हाल जाले. लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो पळोवन जीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांनी हातान पेपर नोंदणी करून दिवपाक सुरवात केली. पूण ही स्थिती खंय आतां सच्चीत जाल्या म्हूण थंयच्या कर्मचाऱ्यांचें म्हणणें. तेन्ना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सोडोवची अशी मागणी लोकांनी केली. केन्नाच्यान रावल्या? आम्ही खूप टाइम झाले आता. सकाळच्यान रावल्या. ओके, कित्या खातीर आतां टायम लागता तर? सर्वर डाऊन हां, ताका लागून हे झाले. ओके ओके. आनी तुमी कितलो 1 वर जाले रावल्या? 2 वरां जाले. 3 वरां जाय ते. तुमचे खंयच्यान आयले तुमी? आम्ही म्हापश्यान. म्हापशेच्यान. कितें कसली ओपीडी खंयचे ओपीडी मेळटा? हे पळय माझे हे दाढीचे प्रॉब्लेम पळय ते आनी आतां हे केस पेपर करपाक जाय. सकाळच्यान जाले उबे. हय. ओके. जायत ना मरे. तुमी केन्नाच्यान रावले काका? दोगांय सेम. हां, उबे रावपाक जायना. बसपाकूय अरेंजमेंट बसपाकूय अरेंजमेंट ना न्हू. बसपाक बी खंयसर दवरूंक ना हांगासर. तुमी खंयसून आयल्या? हां, ओके. मजगती हे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांकां विचारले तेन्ना तांणी सांगलें इंटरनेट सर्वर डावन आसप ही जीएमसीची चूक न्हय. सर्वर डावन जालो तो मिस्टेक जीएमसीचो न्हू तो मिस्टेक. आयज पर्यंत केन्ना तशें जावंक ना. आनी प्लस आमचे HMIS ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा असले विशय. पण हो विशय जो जाला ते तुमी हांवें पळयला खंयच्या तरी चॅनलाचेर. आय हॅड ऑल्सो चेक्ड आफ्टर आय सॉ ऑन इवन वन ऑफ द चॅनल्स बट इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ जीएमसी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फुडल्या कांय वर्सांत रोबोटीक शिक्षणातूय गोंय भारताचें नेतृत्व करतलें अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. बंगळूर आनी पुणे सारकिल्या शारां कडेन तुळा केली जाल्यार गोंय कोडिंग आनी रोबोटिक्साच्या बाबतींत खूब मुखार आसा. कोडिंग आनी रोबोटिक शिक्षणा खातीर फुडल्या 2 वर्सां अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी रिकाम्यो सुवाती उरच्यो नात अशें मुख्यमंत्री उलयले. वेबर्स इंडिया चॅलेंज 2024 ह्या हातूंतल्यान जवळपास 4 भुरगे हे आमचे पयल्या 4 रँक अचीव करता. आणि ऑल ओव्हर इंडिया जेन्ना 100 भुरग्यांचे शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात म्हणजे 2.5 लाखांतल्या 100 शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात 22 भुरगे ह्या माणकुल्या गोंयांतले आसा. जवळपास 462 स्कुलां 442 स्कुल्स हांवें कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकयता. आमकां एक काळ आशिल्लो मदीं पिरियड आयलो की आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन 50% सीट्स भरना जाले. पूण हांव परत सांगता फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत एकूय इंजिनियरींग सीट रिकामी उरचो ना ही म्हजी गॅरंटी आसा. आफ्टर युअर कोडिंग एंड रोबोटिक्स 67 आमचे जे कॅर्सचे टिचर्स आमी जे अपॉयंट केला पळय तेजी क्रेडीट तांकां वता. हांव स्वयंपूर्ण गोंय बऱ्याच जाणांक दिसतालें. वेन आय एम टॉकिंग अबाउट द स्वयंपूर्ण इट इज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरिकल्चर. न्ही, इट इज फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन ऑल्सो अँड टुडे वी हॅव प्रूव्ड इट. इट इज अ गोंय हे स्वयंपूर्ण ह्या क्षेत्रात जावपाक शकता हें आमी आमचे सादे स्कुलांत शिकपी भुरगे आनी आमचे सगळे टिचर्स तेंच्यांनी ज्या पद्दतीची डिवायस रेडी केली म्हाका दिसता ती डिवायस जर पळयली आसत जाल्यार इट इज एन
much better than one of the engineers. म्हणजे आम्ही म्हणटा की ताका सगळे जेन्ना रेडीमेड मेळटले तेन्ना तो रेडी करतलो, ताज्या पेक्षा तांच्यांनी हांगासर मच बेटर डिवायसीस जे आसा पळय ह्यो तयार केल्ले आसा. इनोवेटीव आनी फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनान, रोबोटीक एड्युकेशनान गोवा वील लीड द इंडिया हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब मनाक खोस भोगता, मनाक खरोखरूच आनंद जाता. हांव सांगता इन फ्युचर आमी रोबोटीक एड्युकेशनान गोंय वील लीड कंट्री. काक्राच्या लोकांनी सांतिनेच्या उदका पुरवण विभागाक भेट दिवन सहाय्यक अभियंता सरिता शिरोडकरांचे उपकार आठयले. अधिकाऱ्यांनी सारकी कामां केली जाल्यार मंत्र्यांच्या फावराची गरज पडना अशें काक्राच्या थळाव्यांचें म्हणणें. कितलींशींच वर्सां काक्राच्या लोकांक उदका खातीर त्रास सोंसचे पडटाले. फाटल्या 1.5 म्हयने आदीं काक्राच्या थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन गांवांतलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केल्ली. 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी हांगासर आयिल्ले न्हू, कितें आमकां पायप घालून दिता हांवें. ती पायपां घेवन येयला, आतां काम स्टार्ट केलां. कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकां? उदक येयनाशिल्लें न्हू, खंयचे बारीक येतालें सामकें. खंयचे एरिया ती? काक्रा युनिवर्सिटी काक्रा. ओके, कितले तेंप येयनासलें उदक? आतां तें खूब तें 2-3 वर्सां उदक आमकां बारीक सामकें येता. आनी आतां 2 दीस जाले कालसून, पूण आतां काल पायप हाडलाय पळय, काम चालू केलां तेंच्यांनी. ज्या लोकांनी एप्लिकेशन केलें उदक शॉर्टेजान, ज्या लोकांनी सायनी मारलेल्यो तेज्या पायपलायन पास जाला. हिका हिचो दुसऱ्यान कोणीच हिचो आपणान हाडला म्हणपाक शक्य ना. आनी तिका आमी आयज कित्याक लागून थोडीच जाणां येयला, तिका आमी थँक्यू म्हणपाक येयलेले आनी आमी तिका एक लेगून दिवपाक केले. ती कामाक लागून लेट जाला तेन्ना एक सदांच कितें म्हूण आसता, जेन्ना आमचो प्रॉब्लेम आसा तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक घेवन ब्लेम करता, आमकां हें ना तें ना. जेन्ना आमचें काम जाता तेन्ना कोणूय ना तिंगा थँक्यू म्हणटा. ताका लागून ती ऑफिसर, तिका लागून आमी येयलेली थोडीच जावन तिका देव बरें करून. कित्याक आमदाराक खबर आसता, आतां आमदाराच्यान चड आमचो एम पी कितले वर्सां जालो तोच एम पी मरे, तो केन्ना येना. आमी कितले फावटी गेला तेजे जॉब मागपाक कितें तें चड जॉबाक कितें उदकाक प्रॉब्लेम आनी कितें. आतां जर हे ऑफिसार जर सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यांचे व्हडलो प्रॉब्लेम ना हितून. एक ऑफिसर करूंक शकता सॉल्व प्रॉब्लेम. ग्रामसभे 100%. जेन्ना आमी हे लेटर करून ऑफिसान येयले आनी एकूच लेटर सीएमाक धाडलेले हेजी कॉपी, हे सेम. आनी जरी तरी ऑफिसर लेवलाचेर कामां जाता जाल्यार व्हडलें प्रेशर नाका व्हडलें एमएलएचो मिनिस्टरांचो. गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हाका जिणेगैरो श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. फुटबॉल खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या बद्दल भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी कुलासो हांकां पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केलो. खेळा प्रशिक्षणांत प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळोवपी आर्मांडो कुलासो हो पयलो गोंयकार थारला. मुख्यमंत्र्यांची तोखणाय करून आता वेंझी आदलो आमदार चर्चिलाचीच भाषा उलोवपाक लागला. उदरगतीचे बाबतीत बाणावलेत कसलेच बदल जावंक ना. बदल जाला तो फक्त आमदाराच्याच भाशेत. गोंयांत हे बदलिल्ले चित्र दिल्लीची विधानसभा वेंचणूक जाले उपरांत स्पष्ट जातले अशें डिक्सन म्हणटा. बाणावलेत बदल जाला तो फकत आमदाराच्याच भाशेत. मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करून खंय वेंझीन धरला चर्चिलाचोच सूर. मुख्यमंत्र्याची तोखणाय करून आता वेंझी बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिलाचीच भाषा उलोवपाक लागला अशें म्हणीत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान वेंझीचे खडे फोडले. आता आमदाराचीच भाषा बदलल्या, ताका लागून बाणावलेत आमदाराची जर भाषा सोडली जाल्यार हेर कसलोच बदल जावंक ना अशें डिक्सन वाझाचें म्हणणें. दिल्लीतली विधानसभा वेंचणूक जाल्या उपरांतूच गोंयांत बदलपी ह्या वाऱ्याचें चित्र स्पश्ट जावपाक शकता अशें डिक्सन म्हणटा. मोबोर साळ न्हंयची राखणे वणत बांदकामा संदर्भात मंत्री आलेक्सा कडेन उलोवप केल्या उपरांत डिक्सन वाज उलयतालो. आय एम व्हेरी मच सरप्राइज. सो इन डेज टू कम आय थिंक सगळे चिंतो बळे सडनली सीएम आनी भाऊसाहेब आंबेडकर एक सारकेच जाल काय म्हण. सो ताका लागून आय थिंक इन कमिंग डेज वी विल कम टू नो. पॉलिटिक्स इज डायनामिक. आमगेलो बाणावलेचो पयलींचो आमदार तोय म्हणटालो पॉलिटिक्सान नो फ्रेंड्स नो एनिमी म्हणटालो परमनंट. म्हाका सदां तेणें तेगली एडॉप्ट केल्या. आता बदल म्हणून तो सारको बाणाले कळ्ळा. बदल जाय तो हो बदल म्हणून कितें आमी सगळे हम सब साथ है
आनी लोकांक पिश्यां घालपाचें खबरो कांय इश्यू सॉल्व जायना कांय जालो ना पीपल आर स्टील स्ट्रगलिंग वी आर सफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन आमगे भुरग्यांक जॉब न्हय कोण जॉबा लागून जोकडा दुसरे कॉन्स्टिट्युशन चोय सगळे कॉन्स्टिट्युशन कितले जाण जॉबा लायताय फ्री लायताय आमगेले नशीब कांय ना ते म्हणटा आम पावर आयिल्ले म्हणटे लायट उदक कोण करतले ते पावर आयिल्ले म्हणटे 22 मेंबर केदो येतले ते प्रमाणे आमी थिंगा रावपाचे दिस इज वॉट आय एम व्हेरी मच डिसअपॉइंटेड बट आय थिंक देर इज समथींग एल्स आतां दिल्लीची इलेक्शन आहाय तेजेरी पडले आनी इंदी एलायन्स खंय आहा तेय पडले आनी हे सगळे म्हाका दिसता हे सगळे शेड्यूल आहा ते थोड्या दिसांनी पडले सो वी विल सी वील वेट एंड वॉच हांव मेळपा आयलोलो आमगेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर रिगार्डींग द रिटेनिंग वॉल तुका खबर आसतली मेनी इयर्स अगो हें काम बंद पडलें बिकॉज ऑफ NGT सो नाव द NGT ती क्लियर केल्या आतां आमी रिक्वेस्ट केला मिनिस्टराक तें काम जाता ते बेगीन चालू करचें फायल मूव करची आनी तेणें आमकां एश्युरन्स दिलो फॉलो अप करता हांव हेज्या पयलीं फॉलो अप केल्लो सो दे वील टेक अप द वर्क विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि इनलँड वॉटरवेज म्हणजे ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड आय थिंक मिनिस्टर हॅव एश्युर्ड अस दॅट ही विल फॉलो अप अँड ही विल ट्राय टू स्पीड अप द वर्क ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV मडगांव भलायकी केंद्राच्या दुरुस्तीचे काम 21 जानेवारीच्यान सुरू जातले तशेंच दक्षिण गोंयच्या दर एका उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत घराचे नियमितीकरण करपा खातीर मेगा कॅम्प आसतले अशी माहिती मंत्री आलेक्स सिकेरान दिली शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात सिकेरान जनता दरबार घेतली हातूंत संरक्षण वणत गटार दुरुस्ती तशेंच हेर महत्वाच्या विशयांचेर मंत्री आलेक्स सिकेरान लोकां वांगडा चर्चा केली I would say most of the issues are regular issues like people complaining of retaining balls, wanting retaining balls to be done on the WRD. Then gutters have collapsed. Then mutation cases. I had a meeting with the PWD regarding the urban health center building in Margao, and I have to locate the file. We will locate the file, and the contractor has given an assurance that he will start repair work by the 21st of this month. SGPDA market, we've had a review vis-a-vis the sewage lines that were to be laid. We also had a review vis-a-vis the sewage lines to be laid for this Matani Saldana complex. So that I think we'll be able to start shortly. So these type of issues were the main things that came up. Undertake an exercise to clear as many applications that are pending before them for regularization of structures. Structures per se have to be on the land owned. I repeat, land owned by the person who is applying for regularization. This is one. Number two, one also has to be aware of the fact that they would be taking up applications received prior to January 2024. Post January 2024, they will not be entertaining any of the applications. So I appeal to people, take advantage. If your applications are pending, take advantage and come forward on 25th and get your applications processed and cleared. The team from Goa State Pollution Control Board would be visiting the South Goa Collectorate, and there on the spot they will assist in applying online the applications for the consents to operate or consents to establish an industry in Goa. पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ निमणे शर्मिला वालावलकारांच्या गळ्यात पडली शुक्रारा जाल्ले पंचायत मंडळाच्या बसकेत तांची बिनविरोध निवड जाली हे बसकेक 7 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ निमाणे शर्मिला वालावलकर हांच्या गळ्यांत पडली मोहिनी जल्मी हिच्या आड अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल रिती जाल्ली नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली सरपंच पदा खातीर शर्मिला वालावलकर हिणे एकमेव अर्ज सादर केल्लो निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तांचो अर्ज ग्राह्य धरून सरपंच म्हूण तांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतली मायनिंग प्रश्नाचेर गांवा वांगडा रावतली नवी सरपंच वालावलकर सांगता आयकात एक तर बरें दिसता आनंदाची गोष्ट आसा आनी म्हाज्या वांगडच्या पंच मेंबरांचो सपोर्ट आसलो म्हणून आयज हांव
सरपंच म्हणून निवडून आयल्या आणि आमदाराचो सपोर्ट भरपूर असलो म्हणून आयज हांव एक खुर्चेर बसला अशें म्हणटा. आता तुमचे फुडले कितें आसतले गांवच्या विकासा खातीर? एक म्हणजे गांव आमचो जो विलेज पंचायत पिळगांव आसा, आमचो पिळगांव जो सुंदर गांव आसा हो फक्त प्रगतीचे वाटेन वचपाचो. आमी भरपूर डेव्हलपमेंट करचे गांवान आणि जी डेव्हलपमेंट करपाक आमकां जी गरज आसा आणि जो सपोर्ट आसा तो आमी डेफिनेटली आमदारा कडसून घेतले. वांगडी आसा आमचे, तशेंच म्हाका गायड करपाक आमचो एक सिनियर मेंबर हांगा आसा म्हज्या वांगडा उमाकांत गांवकर बाई, तांच्या गायडन्सा अंडर जितली प्रगतीची कामां आमी करूं शकता, गांवाची उदरगत करूं शकता तितली आमी करतले. म्हाका एक सांग बाय, सद्या एक मायनींग प्रश्न तापलेलो आहा पिळगांवात, तेजे बाबतींत तुमचे कितें आसतलें म्हणजे एक्शन बी तशें? एक्शन म्हणजे आमी पयलीं पासून डे 1 पासून गांवा वांगडा रावल्या, तशीच आमी ह्यान फुडें गांवा वांगडा रावतली आणि जे कितें तेंचे मॅटर आसा पळय ते ऑलरेडी कोर्टान चालू आसा, तशेंच आमी ह्यान फुडें सुद्दां गांवांक सपोर्ट करतली. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा गांवांत? गांवांत बेजीक आमचे प्रॉब्लम म्हटल्यार गार्बेजाचो एक व्हडलो इशू आसा, तो आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करता, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करता आणि जे भशेन आमकां कितें जातलें रेग्युलरायज करपाक गार्बेज कलेक्शन बी तें आसा. आमची MRF शीट अंडर आसा, कन्स्ट्रक्शन म्हणजे अंडर प्रोसेस आसा, ती बेगींतले बेगीन करून जावपाचे. अशें जे रस्ते सारके ना ते डेव्हलपमेंट करतले आणि जी बारीक बारीक जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती चालूच उरतली. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खण खंदक असुरक्षीत आणि धोक्याचे जाल्ले आसात असो भंय लोकांनी उक्तायला. शिरगांव लोकवस्ती लागीं आशिल्ले मायनिंग पीट धोकादायक जाल्ले आसा. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवांक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खण खंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बराबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खण खंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकारांनी उक्तायल्या. की आमच्या फाटल्यान मायनिंग पीड आसा न्ही तेज्या माथ्यार डंप आसा. एक्चुअली हे मायनिंग पीड आसा आनी तो आयजो आनी कालचो न्ही, जवळ 50 वर्सां जाल्या पिटाक आसा. आनी मायनिंग पीट हे भरपाचे केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. चौगुल्याचो आनी बांद्याकराचो जॉयंट पीट हे आणि सर्वे नंबर 93, 84 आणि 82 हो सादारण पीड आसा 90. तर आतां जर सरकाराचें हें कितें आसा की मायनिंग डंप काडपाचें म्हणून, आणि कायदो कितें म्हणटा की पयलीं बॅक फील केल्या शिवाय दुसरें मायनिंग काडपाक जायना म्हणून. आतां कितें जालां की हे जर डंप काडले जर हांगासरले नाल्यार बॅक फील खंयच्या हितून रिजेक्शनान करताले. आमचें मत कितें आसा की हे 50 वर्साच्या वयर जे मायनिंग पीड आसा आणि जे डंप जे उबे केल्ले आसा सुळक्या वर्टिकल आसा सारके ते गोंयगाण्या तळ्याक सादारण तेकले अशें म्हणूं येता आमच्यान की ते डंप आसा ते बॅकफील करपाक वापरपाचे, बॅकफील करपाचे. आनी कित्याक जाणा फुडाराक नाल्यार कितें जातलें की ही एरिया आसा पळय टोटल देवूळ वाडो जावं खंयच्यो ह्या वडा कडेन हेका हो मारक आसा. आनी वास्तवीक पयशां जर कितें आसा ना की गांवांत आनीक सुवादूच ना. टोटल गांव हो मायनिंग लिजान आसा. देवळां इन्क्लुडींग लयराईचें देवूळ मायनिंग लिजान आसा. आनी हे जर बॅकफील केलें तर फुडार गांवाच्या फुडाराकूय बरें पडटलें. कोणाक तरी कितें देवस्थानाचें डेव्हलपमेंट करपाकूय चान्स मेळटलो, गांवाकूय डेव्हलप. कित्याक हांगासर शाळा कॉलेज शाळा हायस्कूल बी कितें आसा पळय तें सुद्दां मायनिंग. हे जे डंप आसा न्हू आतां ह्या डंपाचो आमकां शिरगांवच्या लोकांक कितेंच फायदो ना, वयल्यान नुकसाण आहा. कारण हे डंप जाल्या उपरांत हे डंप फाल्यां सकाळी कोसोन येतले आणि त्या उदकाच्या बरोबर शेतान पावता आमच्या. आणि आयज शेतान खुबशा आमच्या माती पाविल्ली आसा आणि शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा. हो म्हणून आमी सरकाराक म्हणटा की तेंच्यांनी सांगपाच्या कंपनीक की जाता तितले बेगीन हे पयली बॅक फिलींग आसा पळय व्हडली कोणां मारलेली आहा ती पुरात, ती संपूर्ण पुरून घेयात. कारण त्याच्या पासून मागीर आमकां धोका जावचो ना. नाल्यार कालच्या पावसान हे आमच्या शिरगांव पंचायतीच्या फाटल्यान जे पीट आसा ते फूल ओवरफ्लो जाल्ले आणि तेचे उदीक सगळ्या वयर सरलेले. आणि अशेंच तर जालें जाल्यार आमकां गांवांक खूब धोका आसा. म्हणून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या हांकां ऑर्डर दिवपाची आणि ही पयली बॅक फिलींग करात आणि मागीर कितें ते तुमी डंप काडपाचें काय ना ते ठरयात. पण डंप हे जो आतां घातलेले आहा, जो पीट मारलेले आसा तितून आमची कुंदाची जमीन सगळी खराब जाल्या, पिड्ड्यार जाल्या.
त्या शिवाय आमच्यो स्वताच्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा तेन्ना ह्या प्रॉपर्टींचेर बी विचार करचो सरकारान किंवा ह्या कंपनीक सांगपाचें की बाबा ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी ज्यो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा त्यांच्या बद्दल विचार करपाचो आणि कुमदाची जी प्रॉपर्टी आमची पिड्ड्यार जाल्या ती बी पिड्ड्यार जाल्या ती पिड्ड्यार कित्याक जाली ह्या कंपनी खातीर तेन्ना तेचेर बी विचार करपाचो आणि डम हांगासलो सगळो काडल्या नंतर परत आहा तशी ती जमीन कुमदादीक दिवपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण 17 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्या तशेंच 6 IAS अधिकाऱ्यांक नवीन खात्यांचें वांटप केलां. IAS अधिकारी A अश्विन चंद्रू हांची मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो सचिव म्हणून नेमणूक केल्या. गोवा गव्हर्मेंटान 17 सिनियर स्केल ऑफिसर तेंची बदली केल्ली आसा. तेंचे जे पोस्टिंग आसा तेंचे तितून बदली केल्ली आसा. हितून अरविंद बुगडे, दामोदर मोरजकर, विवेक कृष्णा नायक, सिद्धिविनायक नायक अशे टोटल 17 जे सिनियर स्केल ऑफिसर टोटल आसात तेंची बदली जाल्ली आसा. तशीच 6 IAS ऑफिसरांची बदली जाल्ली आसा आनी तेतून भितर अश्विन चंद्रू हो जो IAS ऑफिसर आशिल्लो तो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशिल्लो आनीक तेजी आतां बदली करून ताका CMाचो चीफ सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. वेवसायीक आस्थापनांनी आणि हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन घाणयारे उदकाचें कनेक्शन घेवचें ना जाल्यार संबंधितांची उदकाची जोडणी बंद करतले असो इशारो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिला. कोलवा वाठारांत STP प्लांटाचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. घेतल्या आनी कितले जाण घेतले हो एकदा प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केला कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवर लायन कित्याक घालता ही सगळ्यात व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या ते जिरण जाला उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते सा नदीत सोडटाले. पायप काडले काय सोडले म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेल्या पळय ते डायरेक्टूय सोडटाले असले प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील ही सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हणटा तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता. अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.